भाताच्या पिकावळीचेर ₹100 अनुदान दिता म्हूण सांगून शेतकी खात्यान पोरू वर्सा फकत ₹2 दिले. हे बरोबर न्ही. इतले त्रास काडून आमी शेत रोयतात तेन्ना सरकारान आमकां फटोवचें न्हू अशें शेतकार सांगतात. जाल्यार दुसरे वटेन शेतकी मंत्री रवी नायकाच्या कोतान शेतकी खात्यान ₹2 अनुदान दिलेच ना खंय. शेतकी खाती कितें दिता ते आमी सगळे तेंचे सवलती ट्रेनींग दिता तेवूय सांगला तांकां आनी खूब ट्रेनिंगाक पयलींचे आतां ना पयलींचे आतां भुरगीं जे आसात स्वताहून ट्रेनींग येता आमचे कडेन ट्रेनींग घेतात आनी ताका एक उमेद जाला लोकांचें कितें आसा की आमी आतां हें आसा पळय आमची जमनी आसा चड करून आमकां शेती हें प्रिजर्व करून राखून दवरपाचें ताका लागून आमी सगळे प्रयत्न करतले लोकांचे म्हणणें आसा. तुवें नांव कितें? मुगे नांव पिलू. कितें त्रास जाता तुमच्या शेत रोयतना? आमी शेत रोयता आसतना जायते लोक जायते त्रास जाताय न्हू. बायलां जाय ते बायल लाय मानाय जाय आनी आमी शेत रोवन कितें आमगे पीक जालें ती जाल्यार आमी तुवें एश सबसिडी घाल जाल्यार आमकां तूं पयलीं सांगताय ते इमके येतले मागीर लास्ट आमकां ₹2 दिताय. आमकां लुकसाण